बेतालभाटी स्पोर्ट्स क्लबान रुमडामोळ स्पोर्ट्स क्लबाचेर शेक गाजयलो। रंगतदार जाल्ले फुटबॉल मॅचीत बेतालबाटी एससीन 9 विरोधात 0 अशे घसघशीत जैत मेळयले। गोवा फुटबॉल असोसिएशन अंडर 18 दुसरे विभाग लीग मंगळारा नागवा खेळामळार जालो। बेतालबाटी एससीन सुरवे सावनूच जिखपाची उर्बा दाखयत रोमांचक गोल मारले। रुमडामोळ स्पोर्ट्स क्लबान आपले परीन जैत मेळोवपाचो यत्न केलो खरो, पूण तांच्या यत्नाक यश मेळना। निमाने बेतालबाटी एससीन रुमडामोळ एससी आड जैत मेळयलेच। GOA365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।